आयची सुवार्ता जेजू जम्या लागीं उलोवन आसचें सुचावन सुरू जाता. ताची आवय आनी भाव थंयसर ताचे लागीं उलोवंक वेतात. कोण एकलो जेजूक तांकां तुजे लागीं उलोवंक जाय काय म्हणून खबरी दिता. जेजू मात्र आपल्या शिसां लागीं उलोवचें मुंदरिता. जेजूची जाप सुक्तपणी उलोवचे विशीं ना, बगार आपल्या बापाक आनी आपणाक आयकोवचे विशीं आसा. जेजू म्हजी आवय कोण आनी म्हजे भाव कोण म्हणून सवाल करन, आपल्या शिसांशी हात दाखोवन तोच जाप दिवन सांगता की हांगा आसात म्हजी आवय आनी म्हजे भाव. जो कोण सर्गी आसा त्या म्हज्या बापाची कुशी करता तोच म्हजो भाव, म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. हातून स्पश्ट जाता की जेजूची शिकवण आयकतलींच ताची भाव आनी आवय. सर्गी बापाची कुशी जेजूक सर्वांनी आयकोंक जाय म्हणूनच आसा. फुडें आपल्या रुपांतरा वेळी सर्गींत हांव जावचो ताळो, हो म्हजो मोगाचो पूत, तो म्हाका मानवला, ताका तुमी आयका म्हणटलो. ताचे लागीं उलोवंक आयलेलीं, ताचे विशीं हुस्को आसलेलींच. जेजू आपल्या मिसावांत कश्टांत पडला म्हूण जाणा आसून ताका त्या मिसांव सांडूंक सुचोवच्याक ती आयलेलीं जावयेत. जेजू मात्र बापाची कुशी करूंक लागला आनी तीच कुशी करूंक तो शिकयता आनी ती कुशी पाळतल्यांतय संबंदांत जोडला.